पारशा रिनोव्हेशन केल्ल्या खाजन गुंडो बांदार उपद्रवी टुरिस्टांचो थळाव्यांक ताप। टुरिस्ट येतात ते सोरो पिवन बियरीच्यो बाटल्यो बांदार बडयतात, थंय गाडयो घेवन स्टंट मारतात, ड्रग्सूय मारतात आनी ह्या सगळ्याचो उपद्रव थळाव्याक। तवनास टुरिस्टांच्या टोळक्यांचो त्रास थंयच्यो बायल्यो आनी चली भुरग्यांकूय। टुरिझमाच्या नांवान तवनासपणा वाडला म्हूण पारशेचो लोक चाळवला। पार्सेकार मुख्यमंत्री असताना या खाजन गुण्याचे रिनोव्हेशन करून घेतिल्ले। ती टुरिझम सुवात जाली खरी, मात नितळ टुरिझमा परस तवनासपणा आणि उपद्रव चढ। निमणे पार्शेच्या लोकांचे पासेस पिड्यार, कोणूच कांयच करिना म्हूण सोसना जावन निमणे लोकांनी बियरीच्यो बाटल्यो आणि कोयर नितळ केलो। जितले हांगा बाटल्यो फोडटात, सोरो पियातात, स्टन करतात आणि जे हांगा जे सगळे जे डॅमेजीस केलेले आसा ह्याच्या खातीर आमचो हो आक्रोश जाल्लो आसा सगळ्या गांवांतल्या लोकांचो। ही बायलां तुमकां आमची आसा, भयणी आसा, आमची आवय आसा, ते सांगतली की हांगा लोकांक हांगा आमची जी लोकल भुरगीं आसा तांकां येवपाक वचपाक कितले त्रास जाता सांजच्या टायमार। कोण हांगा सोरो पिवपाक पळयता, बसतात आणि फकाणां मारतात बायल्या भुरग्यांची। हाजी भुरगीं कपल्स बसता पळय तेंचे मातशें कितें तरी करपाचें, कित्याक हांव म्हाजी चेडवाक घेवन हांगा स्कुलाक येता वयता, सो म्हाजी भुरगीं तांकां पळयता न्हू, आमची भुरगीं फाल्यां तेच करतली तांकां पळोवन, सो हेचेर कितें ऑब्जेक्शन घेवपाचें। आनी आमी रातची येता, हांगा स्टॉन्टूय जाता। एक दीस आमकां दोगां भुरग्यांक दादागिरी आमकां दादागिरी केली, वयल्यान आमकां विचारता तुमकां लागला काय म्हणून विचारता हांगसर। गांवचे लोक आता बांदार नुस्तें धरपाक भितात। उदकांत देंवल्यार पांय बियरींच्या बाटल्यांच्या कवचांनी कातरून वतात। नुस्तें मारचे असे लोकल जे नुस्तें मारपी लोक असले, जसे हांगा जाळे लायता, पाटे लायता, जावं कोण काटाळी घालता, जे आमचे नॉर्मल म्हणजे लोकल जे नुस्तें काडपी आसले ते आता भितर देंवपाक भियेतात, कित्याक देंवलो जाल्यार बाटली फोडलेली असता। थंयच सिदार म्हूण एक जागो आसा, थंय खंय भुरगे वचून ड्रग्स मारतात। थंय एक गणपती पळोवपाक ह्या वाड्यार लोकांक हें केल्लो आसा, देवळो कसो केल्लो आसा। थंय कितें चलता, जे उनाळ भुरगे तेचे पेक्षा चडूच चड जे ड्रग्स एड्स जाल्ले आसा, असो वेव्हार थंय चलता। सगळे हांगा खरेदी करप, खंय मेळटा थंयच्यान हाडप। गांवा वयले लोक, आमच्या पार्शांचे लोक चडशे ना, पण भायले लोक अशे येता, कदाचित आसूंकय शकता पार्शांचे, पूण हे सगळे भुरगे थंय वचून ड्रग्स पिवप आणि न्हू जाल्ले वेव्हार करप थंय, ते जाग्याक सिदार म्हणटा। कारवाई जावंकूच जाय हेचेर। सगळ्यांची कळकळीची सगळे हांगा जमलेले लोक, ना जमलेले सुद्धा हेच उलयतात की थंय कारवाई जावंक जाय। टुरिस्टांनी येवंक हरकत ना, मात नाका त्यो गजाली जावंक जायना। आमी म्हणटा की लोकांनी हांगा खूब येवपाची, फोटोग्राफी करपाचें, कितें जाय तें करपाचें, पूण सोरो स्टनिंग हांगा करप ना। ही लोकल एरिया आसा, हांगा कितें सिटी ना। लोक येवन मजा मारपाक येवपाक जाय, पूण बियरी पिवन किंवा आनी कितें गैरवापर करपाक जायना। ह्या बांदाचो बांद केला तो एन्जॉय करपाक जावं, बाकी अशें हें। पुलिसांक टोळक्यांचेर एक्शन घेवंक जमना आसत जाल्यार बेठ्या पेट्रोलिंगाचो लोकांक कांयच उपेग ना। पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी एक लेटर केल्लेलें आसा। पुलीस आपले पेट्रोलिंगाचें काम करता, म्हटल्यार कारवाई काय जायना तेचेर। कितें तरी एक पनिशमेंट करपाचें अशें म्हाका दिसता, ना जाल्यार हे जाग्यार येवचें ना। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। नुस्त्याचे उत्पादनाची निर्गत दोबरात करपाक फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 13 दर्यादेग राज्याक घेवन दिशा थारायतले म्हणून केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू उलयला। नुस्त्याच्या उत्पादना बरोबर काजू, शेतकी आनी खेळाचे समाने संवसारीक निर्गतीक सरकार वावुरतलो म्हणून प्रभू उलयला। 21व्या इंडिया इंटरनॅशनल सी फूड शोच्या निमतान तो मडगांवां आयिल्लो। Work with the states. There are 13 states which are coastal states in India, including Union Territory. So we are preparing a plan as to how the entire 13 states should work together to promote marine exports in a big way. So that again will be helpful to them. So we are going to work on a big strategy which has a huge multiplier in employment. If marine exports happen and it double, then automatically the employment will be huge. All the sectors. For cashew nut, we are doing same thing, which is concerning Goa. We are doing for
all the agriculture produce, for engineering goods, for sports goods also. You know, you not imagine the sports good. We are one of the very good share in market, but they are not exporting. I said, why you are exporting only hockey sticks and other, all kinds of sports which are played globally. It should be the market. Whether you play in India or not, how does it matter? You should export it globally. So we are preparing a strategy for every sector separately so that it can be exported globally. नुस्तेमारी केमिकल फर्टिलायझराच्या वापराचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान हुस्को उक्तायला. The other area which normally goes unnoticed is use of chemical fertilizer. I've been stressing this point. Use of chemical fertilizer results into wash off into the sea, increasing nitrogen level into the seawater, thereby creating problem for healthy fish growth. These are areas which are concerned and they need to be addressed so that India can become powerhouse of fish export, and a target of doubling of the current size in next 2-3 years should not be a very difficult proposition. सुवाळ्याक शेतकी मंत्री विजय आणि फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारूय आशिल्लो. Now the point here is how much fish that we consume is gone and how much of it is actually affordable to the common man. We being in politics, we have to think about the common man, and it is our endeavor to provide subsidized fish to Goans by the end of this term. 21वा इंडियन इंटरनॅशनल सी फूड शो 29 जानेवारी मेरेन चलपाचो. मरीन फूड एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आणि सी फूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन मेळून हो शो करतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि भीमा पाटील. कुडकाच्या लोकांक सध्याच्या परिस्थितीत जीएमसीचो नवो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आयिल्लो नाका. गांवच्या कम्युनिटीची लाखांनी स्क्वेअर मेत्र जमीन जीएमसीक दिवनूय गांवच्या एका भुरग्याक थंय जॉब ना म्हणून लोक बेजार. भलायकी मंत्री फक्त 70चो न्ही हे खंय ताणें लक्षात दवरचें. आयतारा कुडका बांबोळी तळावली ग्रामसभेत लोकांनी ग्रेटर पीडीए नाका म्हणून थाराव घेतलो. आमकां जॉब ना थिंगा, प्रॉपर्टी आमची गांवच्या लोकांची कम्युनिटीची आनी जॉब भायल्या लोकांक आख्या आमचे सावथ आंध्राच्या लोकांक कामूच ना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा हेल्थ मिनिस्टराक 60% आमकां जॉब दिवचे. तो हेल्थ मिनिस्टर जाला आमचो गोंयचो, सातारीचो न्हू. राउंड अबाउट लॅक्स in 5-6 lakhs of square meter of land is given to the GMC, and we are not benefiting the South Andhra constituency people. Not a single post is given to us. आम जे सेका मागता सीएमाक आणि प्लस आमचो हेल्थ मिनिस्टराक प्रत्यक्ष येवन त्यांनी एकदा तरी पळोवचें बांबोळी विलेजीन. अशें ना कित्याक थिंगा ऑफिसान बसून कॅबिनान गजाली सांगली, हांगा जर नोटीस काडले, प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो, एकदा येवन तूं प्रत्यक्ष विलेजीन पळय. जीएमसीत खंय सिवेज सिस्टमूय सारकी ना. बॉडीचे खंय अवयव भायर जाळटाले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन करून बंद केले. ह्यो सगळ्यो गजाली खंय हेल्थ मिनिस्टरान पयली जाग्यार घालच्यो, मागीर थंय सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक बांदचो. पूण जे आतां जीएमसी आहा थिंगा सारके सिवेज ट्रिटमेंट ना. तांकां पोल्युशन फाडल्या दिसांनी पोल्युशन बोर्डाची सर्टिफिकेट नासली, कितली 1.5 वरां कितें चलताले तशेंच, आनी सगळे तांचे सिवेज सीप जावन आमच्या विलेजीन येता. आनी इतले आमकां त्रास पडटा की आमची भुरगीं बरी ना जाता. सो हेल्थ मिनिस्टरान हे पयलें सारकें करचें आनी मागीर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल वी आर इन फेवर ऑफ दॅट. पूण ते हाडचे सुवातेर हे पयलें इवन बॉडी पार्ट्स भायर आसताले. आमी पोल्युशन बोर्डाक रिक्वेस्ट करून कंप्लेन करून तेणी मागीर भितर लासूंक लागले. ग्रेटर पीडीए नाका म्हूण ग्रामसभेत थारावूय घेतलो. फक्त एक ऑब्जेक्शन आसा हे पीडीएक, जे पीडीएन ती सर्वे नंबर सरपंचान आमकां सांगलेले आसा ते सगळे पीडीएन जे वयर फूल पीडीए आहा ती आमकां जी आमकां कुडका बांबोलीम तलावलीम घातला न्हू ते कंप्लीट आमी ऑब्जेक्शन आमच्या लोकांनी मांडलेले आहा. आनी अशें जाल्लें आहा जे आमचे फाटल्यान दिसता पळय दोंगर, ते दोंगराचेर तो इतले व्हडले व्हडले बिल्डिंग येत, हे आमचे सकयल लोक आसा तांकां कितें जातलें. आनी तुमी जाणा आसतले ते आतां जीएमसीन कशें सगळे घाण सकयल येतात, तशी आमकां ही घाण खावची पडटली. आनी ऑलरेडी आमी पयलेंच आमचे पंचायत फोर्थ नायट मिटिंगेक आमी डिसिजन घेवन ही पीडीएक आमी ओपोज केल्लो. आनी आमी लेटर केल्लें पळय 14/11/2017 टू द चीफ मिनिस्टर, Honorable Minister of Town and County Planning, तसंच चीफ टाउन एंड प्लॅनर
पण आयज पासून आमकां त्याचो रिप्लाय कांयच येयलेलो ना आनी आयज आमी ग्रामसभेक तें घातलां आनी आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून हें ओपोज केलां कित्याक हो गांव आमचो विलेज ही आमची फार्मर्स हा हिंगा ST पॉप्युलेशन हा OBC आनी हे सगळ्या लोकांक आमकां नाका हें तुमी जाणा आमी कितें जातलें आमच्या लोकांचें ह्या फुडें जाय जाल्यार सो आमी अलॉंग विथ माय पंचायत मेंबर्स आनी आमचो विलेजर्स ओपोज करता ही PDA. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.